पयलीं सद्या आमी सांगपाक सोदता मडगांवचो आमदार कळना पुलिसां यूज करता एक पिसफूल प्रोटेस्ट म्युनिसिपालिटी मुखार जावना जावपाक आनी तांची पातकां तांचे जे फ्रॉड आहा ते लोकां मुखार ना येवपा खातीर पुलिसां यूज करता आनी आमकां हिंगा प्रोटेस्ट करपा दिना ही पॉलिसी लॉजेची गजाल आनी आमी कंडेम करता कित्याक हेज्या पयलीं 1000 प्रोटेस्ट जाले हांगा पूण पुलीस केन्ना येवना आनी लोकां भायर काडूना लॉस दिसता आमकां की इवन पुलीस ह्या दबावाचेर हें करता तांचे आयकता पळय हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कित्याक फोटींग पॉयंट चल्ल्या सामकें महा फोटींग पॉयंट एक म्हणल्यार 27 फेब्रुवारी ह्या दिसाक कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली आनी कावन्सिल मिटींगेक डिसिजन जाल्लें की फक्त 10 ते 15% हें वाडयतलें म्हण फीज आहा ते वाडयतले म्हण ट्रान्सफर फी म्हणनाका ट्रेड लायसन्स फी म्हणनाका सायन बोर्ड फी म्हणनाका सबात जे फीज आशिल्ले ते 10 ते 15% वाडयतले म्हण आनी हें आमी म्हणना तुमच्याच चॅनलाचेर सगळ्याच्या चॅनलाचेर एक व्हिडिओ आसा ऑलरेडी चेअरपर्सन म्हणटा तो वयल्यान ताजे मुखार वयता सांगता कितें आमकां नाका आशिल्लें 50% 60% वाडोवन लोकां भरमसाट वाडले अशें म्हण लोकांक कंप्लेन करपा नाका आशिल्लें म्हण आमी फक्त 10 आनी ते 15% वाडयला लोकांक बर्डन ना करपा खातीर पूण ताजे उपरांत मडगांवच्या आमदाराचे आमचे जे आरोप घालपा पडटा मडगांवच्या आमदारा हेजेर ती एंटायर हेच फीज स्ट्रक्चरूच चेंज जाली आनी 10 ते 15%चे एकूय वाड नाशिल्ली मिनिमम आहले ते 66% आनी मॅक्सिमम 550% सुद्दां इतले वाडला जाल्यार हो पयलीं फ्रॉड कित्याक तांणी मिनिट्स मॅनिपुलेट केला मिनिट्स टेम्पर केला ताजे उपरांत कितलेशे कावन्सिलरान मेमोरेंडम सुद्दां दिला की हे आमी हे भाशेन डिसिजन घेवना फक्त 10 ते 15%चे डिसिजन आशिल्लें मेमोरेंडम डील उपरांत सुद्दां हे इम्प्लिमेंट केला 1 तारखे साकून 2 तारखे पासून कलेक्शन सुरवात जाल्ल्या सो दुसरें आतां ते सांगताले की सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलांक रेट्स उबेज आसा फक्त मडगांव कमी आशिल्ली ताका लागून आमी वाडयले म्हणटा एक गजाल आतां हे पेन्जिमचे एक ट्रेड लायसन्स मेळ्ळा आमकां इट्स अ गार्मेंट शॉप ताजो ट्रेड लायसन्स 1477 आसा आनी हांगा कितले तो सांगता 2500 म्हणटा मिनिमम 21 स्क्वेअर मिटर आसल्यार 4000 सायन बोर्ड 4 स्क्वेअर मिटराच्या सायन बोर्डाक पडटा 2080 रुपीज 2080 हांगा कितले 4500 कित्याक 1500 पर स्क्वेअर मिटर आनी मागीर 1000 वाडला सो इतले प्रमाणान हेंग वाडयता इतले प्रमाणान लोकांक लुटपा सोदता हे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान मडगांवचो आमदार आनी वयल्यान तो सांगता की लोक हॅपी आहा म्हण इतली वाडयता तेन्ना लोक कशे हॅपी आहा जातलो तूं यो आनी सांग मरे आमकां कित्या खातीर लोक हॅपी आहा ते दुसरे चेअरपर्सन म्हणटा इवन कावन्सिल मिटींग म्हणटा कावन्सिल मिटिंगाक मिसगायड केला की 15-16 वर्सां जालें म्हणटा केन्ना वाडोवंकच ना पण ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेड लायसन्स जे कोण भरताले पळय कितल्या लोकांनी आमकां रिसीट दिल्ले आहा प्रत्येक 2 वर्सां ना 1 वर्साक 2 वर्सां जाल्यार 20% वाडटाले आनी 1 वर्सां जाल्यार 10% वाडून सिस्टमांतल्यानूच तांकां बील येतालें आनी लोक फारीक करीत आशिल्ले आनी कशें तो सुमार सांगपाक शकता इतली फोटी कित्याक मारता तुमी तुमच्याच कावन्सिलांतल्यान तांकां एवरी इयर 10% एक्स्ट्रा लावन त्या लोकांक तुमी भरपा लायता आनी तुमी सांगता की 15-16 वर्सां जालीं वाडोवंक ना म्हणून ही फोटींग पडनी पर इयर वाडटाले पर इयर वाडटा पळय रिसीट आहा आमचे कडेन रिसीट आहा पर इयराचेर सगळ्यान पे केल्ले आहा 10% इन्क्रीज जावन इतली चोरपा उठल्या तुमी इतली लोकां हें करपा गेल्या सो हेजेर आमी निशेध करपाक हांगा येयला आमी डिमांड करता की इमिजिएटली हें स्टॉप करचें आनी जितल्या लोकांक हे फाटले 5-6 दीस ज्या लोकां कडेन एक्स्ट्रा पयशे घेतल्या त्या लोकांक पुलिसांक कोणी आपयले आसतले कोणे हाडले आतां आमी जाणा इतले पुलीस खंयचे पावले तूं कशें सांगता हाडले तेच सांगता तेणी चेअरपर्सन म्हणा मर्डर केलो म्हणून तूं खरें म्हाका विचारतलो डायरेक्ट मर्डर तेंचे केले आरोप ते हय म्हजी कामा बाबतींत तूं म्हाका कितें प्रश्न विचार जाल्यार आन्सर करता म्हाका अननेसेसरी क्वेश्चन जाल्यार हांव आन्सर करचो ना दीस इज माय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हांव हात जोडून तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता म्हजे कामा बाबतींत कितें जेन्युअन क्वेश्चन आसा क्वेश्चन विचारा आय वील आन्सर अदरवायज आय वील नॉट आन्सर तांची एक मागणी आसा ते म्हणटा टॅक्स जे आसा शॉप टॅक्स जे आसा ते देवचे इन्क्रीज करचे केल्या ते ना जाल्यार आमी ते फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन टॅक्स म्हणतो शब्द वापरनाका आमी टॅक्स एक रुपया वाडूना ट्रेड लायसन्स सॉरी आयकून घे सोड आयकून घे ट्रेड लायसन्स जे आसा पळय तांच्यांनी इन्क्रीज करचे म्हणल्यार हांवें केलें तें आनी ते ना जाल्यार ते एक शॉप ओनर आशिल्ले थोडे आशिल्ले
तेंच्यांनी म्हणलें आमी शॉपाची ट्रेड करपाना म्हणून तर ताचेर तुमची कितें मत आसा बंद तेन्ना पळय म्हणून त्यांची म्हणणं कितें आसा तुवें सांगलें 10 to 15% वाडटलें पूण तो प्रत्यक्षात 5 and 50% वाडला कॅल्क्युलेशन मातशें तुमी आमकां कळून दाखया. साहेब सांग जवळ जवळ 70 lakhs रुपीज आयले कितले 5 दिसांक 70 lakhs पयल्या दिसा 14 लाख दुसऱ्या दिसा 14 लाख तिसऱ्या दिसा 15 लाख चौथी दिसा 15.5 लाख आनी काल तरी पडून काल कितें जालें काल 4 मरे सर्वर डावन जालो पणजेचे ना सो आमकां कॅश अजून मेळूं ना कॅश ते आतां मेजता पण रिस्पॉन्स एक दिसा आमकां सॉरी सॅटर्डेक आमकां 14 आनी 19.5 कन्स्ट्रक्शन फी म्हणजे ते सुद्दां आमी हातून इन्क्लूड करूं ना एक कन्स्ट्रक्शन म्हणे फी एक 20 लाख कितें फीज भरल्या सो टोटल अरावंड 70 lakhs फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स म्हणजे कालचो पसून 72 lakhs सुमार जावंक जाय प्रोटेस्टर आतां सांगताले की ओली हाऊस टॅक्स भरताय म्हण ट्रेड टॅक्स बीन भरनाय म्हणटाय ते बट अकॉर्डिंग टू डिटेल जाल्यार डिटेल तो दीत म्हणून सपाय हाडा फर्स्ट डे 14 लाख 9.5 लाख टॅक्स उरलेले ट्रेड सेकंड डे 14 लाख गेल्यार 5.5 लाख ट्रेड बाकीचे टॅक्स थर्ड डे 7.5 lakhs बाकीचे 14तले 15.5 ट्रेड फक्त कालचे म्हाका डिटेल मेळूना कोणेच ट्रेड कशें वाडयलां कितें म्हणल्यार आज हांव सकाळीं परते सगळे ऑफिसान हांव 9:30 ऑफिसान येयलो 9:30 आनी सगळ्या ऑफिसरांक हांव घेवन बसलो सगळ्या ऑफिसांक हांवें परतो ग्लान्स मारलो हाजे पयलीं 300-350% ट्रेड वाडिल्ले कडेन आसा एक खंयचे तरी 2 कंपोनंट तरी 75 250 दिसा वयल्यान 1000 केल्ले कडेन आसा दॅट इज म्हणजे 3% कितें वाडिल्ले कडेन आसा तो आतां आमी वाडतो तोच आमी ताजे पेक्षा कमी वाडयलो अशे कितलेशेच कंपोनंट आसा 12 वर्सां जालीं वाडून आशिल्लो 12 वर्सां कोणाचेर इनजस्टीस करपाक आमी ट्रेड कशी वाडयला कॅटेगरी वायज वाडयलां कॅटेगरी पयलीं कॅटेगरी नाशिल्ल्यो 10-15 स्क्वेअर मिटरचो शॉप आसा ताकाय 1800 रुपया ट्रेड आशिल्लें आनी 50 आनी 200 स्क्वेअर मिटर ताकाय 1800 ट्रेड लेसन 850 आशिल्लें सो आमी त्यो कॅटेगरी केल्या अप टू 20 स्क्वेअर मिटर 2500 अप टू 22 4000 केलो 20 to 57 4000 केल्या 100 to अबाव ताका आमचे 5,000-6,000 कॅटेगरी केल्या सॉरी विशाल मेगामार्ट बारीकसो मिलिंद नायक म्हणून तेगेले शॉप आसा 16 स्क्वेअर मिटराचें ताका 2,500 रुपया 1,800 रुपया आनी विशाल मार्ट जो हें आसा ताका 1,800 रुपया जावंक शकता तुमी सांगा तो डॉक्युमेंट दाखव रे डॉक्युमेंट कसलो डॉक्युमेंट दाखयलो म्हणून ताका तू कंपेअर करतालो पॅन्जीम म्युन्सिपालिटी आणि मार्गांव म्युन्सिपालिटी बट ते प्रोटेस्टर्स एक डॉक्युमेंट दाखयला इट इज एक्चुअली लेसर दॅन द मार्गांव म्युन्सिपालिटी ते म्हाका खबर आहा ते डॉक्युमेंट कितले दाखव ते तांचे डॉक्युमेंट म्हणून हांव वचपाक जाय कितें आहा तांचे डॉक्युमेंट म्हणून हांव वचपाक जाय कितें आहा म्हाका मडगांवकाराचें भान ना म्हाका लोकांची कशी चिंता दिसना रे हांवें इतलें केलां तें कोणा खातीर केलां म्हज्या खातीर केलां कितें रोल बॅक डेफिनेटली रोल बॅक करपाक प्रश्न So now these protesters also are confident that they want to go to every taxpayer and take some signatory and come to roll back this and all. You are confident that response, no, to get response bora so you are confident on सांगले the मरे response. 5 दिसांमध्ये 70 लाख रुपये आयले म्हणून 70 lakhs भरले मरे 5 दिसांमध्ये आनी रोल बॅक करपाक 80% लोक तुमच्या वांगडा आसा जे रोल काडटा फायनलाच्या वांगडा म्हणून पळय म्हाका कोणाचेच खंयच कंप्लेन आमी सिस्टम पसून हांवें सकयल एडिशनल स्टाफ येता तो वचून पळयात म्हाका दोग जाण तुमचे पयलीं रिपोर्टर आयिल्ले तो पसून हांवें हेड क्लर्क आमचो हेड क्लर्क आसा पळय म्युन्सिपालिटीचो ताका हांवें सकयल बसयला लोकांक कोऑर्डिनेशन करपाक आनी पयर हांवें सॅटर्डे संडे ऑडिशन स्टाफाक ऑर्डर काडून हांवें 2,000 केसी 2,000 ट्रेड लायसन्साच्यो कितें आसल्यो पळय त्यो हांवें फिडींग करून घेतल्यो ह्याय शेनवारा ऑर्डर काडटा आनी एक दोन टोटल 6,500 कितें आतां तेय बी मनी चालू आहा ह्या शेनवारा आयतारा ऑर्डर काडलो जाल्यार आनी फीड जाता सो फक्त कितें जाता फिडींग करपाक मातसो टायम कित्याक
पयलीं आमी पणजे धाडिल्लें फिडींग करपाक तें कितें बोललें NIC जो पर्यंत 35